येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. केरळा घालून घेतल्या उपरांत मॉन्सूनाचो पावस गोंयच्या मार्गार. आता गोंयांत पळोवपाक मेळटलें धुमशण. जोगलायत आनी गडगड घालत करतलो आगमन. पर्यावरणाची जतनाय ही दर एका नागरिकांची जबाबदारी, सांगले मुख्यमंत्र्यान. गोंयांत मनयलो जागतीक पर्यावरण दीस. लावन झाडां दिवन रोवपां. सोंपत आयलो गोंयांतलो कर्फ्यू. 7 जुना उपरांत लोक जातले बंधनमुक्त. पूण सगळ्यांचेच लसीकरण पूर्ण जाले बगर फाटीं घेवचे न्हय कर्फ्यूचे नेम. कितेंय जालें जाल्यार सरकार जबाबदार. रोहन खंवटेची सरकाराक शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 1,20,000 कोरोना केशींची नोंद जाली. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.86 कोटीचेर पावलो. 377 जिल्ल्यां मदीं पॉझिटिव्हिटीचो दर 5% परस उणो जाल्ल्याचो भलायकी मंत्रालयान सांगलें. गोंयचो पॉझिटिव्हिटीचो दर बरोच सकयल देंवला. सद्याक हो दर 13.73% आसा. भारतांतलो एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देऊन 15.55 लाखांचेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत 80,745 केशींचो उणाव दिसून आयलो. महाराष्ट्रांत संक्रमणाचो दर सगळ्यांत चड आसा. उपरांत कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशाचो नंबर लागता. भारतांत आतां मेरेन 22.41 कोटी लोकांक कोरोनाचे वासीन दिले. पूण सद्याक वापरांत आशिल्ल्या दोनूय वासिनांचो राज्यांक तुटवडो निर्माण जाला. कोरोना वासिनाचो पयलो डोस घेवपाचे बाबतींत भारतान अमेरिकेक फाटीं घातिल्ल्याचे नीती आयोगाच्या दोतोर व्ही.के. पॉलान सांगले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. लसीकरण पुराय जाले बगर निर्बंध काडू नाकात. निर्बंध काडले जाल्यार परिणामाक पुरायपणान सरकार जबाबदार आसतले. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे सांगता. मुख्यमंत्र्यान 6 जुनाक निर्बंध काडपाचो आसा अशेंय ताचें म्हणणें. कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हारांतल्यान आमी अजूनय भायर सरूंक ना आनी फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर तिसरी ल्हार येवपाची आसा खंय. जुलयाचे 30 तारखे मेरेन सगळ्या लोकांक वासीन दिवपाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रार दीस सांगले. हे फाटभुंयेचेर रोहन उलयतालो. पळयात ताचें म्हणणें. आयच्या दिसाक वी आर लुकिंग टुवर्ड्स लिफ्टिंग ऑफ द कर्फ्यू. आनी कर्फ्यू समज लिफ्ट केलो वॅक्सिनेशन जावच्या पयलीं जाल्यार म्हाका दिसता थर्ड वेव्ह, सो कॉल्ड थर्ड वेव्ह हो सुरू जातलो. आनी हाची जबाबदारी पूर्ण ह्या सरकारान घेवचीच पडटली. 2,727 लोक मेले. 30 वर्सांचो 22 वर्सांचो सुद्धा मेलो. आनी ही कॅटेगरी आयडेंटिफायज द नेक्स्ट जनरेशन विच वी से इज आवर फ्युचर, which we need to be restrictive enough by ensuring vaccination is proper. People are dying and whatever COVID mismanagement we have seen, तातूंत सरकार हातूंतल्यान कितें तरी बरें शिकतलो अशें हांवें धरिल्लें. आनी काही दीस I was just doing the wait and watch, for which I wanted to see what corrections, although I was tweeting, talking, giving my things, but I was just waiting for the government to see how they are going about. ऑपोजिशन जरी मेंबर जाले, कोविड मिसमॅनेजमेंटांतल्यान जो फेलियर बीजेपीचो एक्सपोज जालो तातूंतल्यान इट ओनली एंडेड अप विथ आवर गोवन लायफ्स बीइंग लॉस्ट. 2,727 लोक गोंयकार आज आमच्या भितर ना. हे सगळे जे कोविडान जे भायर पडले ताची पूर्ण जबाबदारी आज ह्या मुख्यमंत्र्याचेर आनी ह्या सरकाराचेर आसा. आमी आज पॉझिटिव्हिटी रेट सकयल देंवता म्हणून एखादी वी आर सीमिंग टू बी क्वाइट हॅपी, बट देर आर एप्रिहेन्शन्स, देर आर क्वेश्चन्स रेज्ड विच आय वुडंट वॉन्ट टू क्रिएट अ पॅनिक. पूण जेन्ना पॉझिटिव्हिटी कॅल्क्युलेट करता तो आर फॅक्टराचेर अजून पर्यंत भर सरकारान घाला काय ना जाल्यार कॅल्क्युलेशन कशें आसा अशें काही विद्वान लोक विच इफ गोज रॉंग विल अगेन हॅव अ प्रॉब्लेम फॉर पीपल इन गोवा. आज चीफ मिनिस्टर is talking about vaccination. The chief minister is talking about curfew, not lockdown. आणि हातूंतल्यान खंय ना जाल्यार खंय 14% TPR 14.01%. म्हणून 6 जुनाक मुख्यमंत्री परत मन की बात उलयतलो की फुडें करतलो काय करचो ना, कर्फ्यू दवरतलो काय दवरचो ना. म्हाका दिसता मूर्खपणां जी चल्ल्या ती बंद जावपाक गरज आसा. हे जे लोकांबरोबर जो खेळ चालू झाला तो बंद जावपाची गरज आसा. पूण वॅक्सिनेशन न जाता कारण मुख्यमंत्री अगेन कम्स ऑन रिकॉर्ड
विदाउट एनी वर्किंग की 100% जुलै 30 तारखेपर्यंत वॅक्सिनेशन कंप्लीट करतलो विदिन 18 to 44 ग्रुप म्हणून. माझो साधो प्रश्न असा, कसो करतलो? आज वॅक्सिनेशन करपा खातीर आमदार, पंच मेंबर, झेडपीज कोणाकूच तुवें आज तुज्या कॉन्फिडन्सान घेतिल्लें ना. आणि तूं म्हणटा 2 महिन्या भितर उरिल्ले 90% आपण करता. ते करता आसतना तूं परत 18 ते 44 वर्साच्या हाच्या भितर तूं भानगडी करून येता. यू फर्स्ट आयडेंटिफाय प्रायोरिटी ग्रुप्स, दिव्यांग ग्रुप which includes children with disabilities, but these were already termed as frontline warriors in the category of 45 plus already. तांकां तुवें परत हातूंत प्रायोरिटी घेतल्या. वी हॅव नो इश्यूज. लॅक्टेटिंग मदर्स हॅज बीन अ जोक. लॅक्टेटिंग मदर्स पयले दिसा तूं 2 वर्सां म्हणटा 3 तारखेक, 4 तारखेक तूं म्हणटा 5 वर्सां, 5 तारखेक 3 तारखेक म्हणटा तूं 2 वर्सां, 4 तारखेक म्हणटा तूं 5 वर्सां, 5 तारखेक म्हणटा तूं 10 वर्सां. So people in the category who had come in these 2 days, you have sent them back. And now asking those mothers who came in those 2 days, आमची परवरी एक केस आसा. पयले दिसा 2 वर्सां 1 म्हयनो आशिल्ली, ताका परत धाडली कित्याक यू डोंट फिट इन टू द कॅटेगरी म्हणून. नेक्स्ट डे शी कॉल्ड अप सेइंग नाउ इट इज फाइन, शुड आय गो अगेन का म्हणून. सो इन्स्टेड ऑफ पुटिंग सिस्टम्स इन प्लेस, तू विद्वान मुख्यमंत्री आमचो अशी कशी दुर्बुद्धी आपण गोंयकाराकडे अजून खेळटा, जेन्ना तो म्हणटा आपण खरे गोंयकारपण लोकांक दाखोवंक सोदता. हे खरे गोंयकारपण काय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 360. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. झाडां जनावरां सयत आमचो 5वो सैम वांटोवपा खातीर दर एका गोंयकारान आपलें योगदान दिवपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केलें. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान ताणें गोंयकारांक संबोधीत केलें. ह्या वर्साक आमी जवळपास 100 वॉटर बॉडीज ह्यो फॉरेस्टान तयार करपाच्यो ठरयल्या आणि त्याच निमित्तान 5 लाखापेक्षा चड सॅम्पलिंग ही रोवपाची थारायल्या. जवळपास आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 250 युवकांक हे नेचर गायड्स म्हणून ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा. त्या निमित्तान वेगवेगळ्या भागातले 250 युवक हे नेचर्स गायड म्हणून ट्रेन जाल्या. जवळपास 50 वैद्य मित्र आम्ही रजिस्टर्ड करून घेतल्या आणि आम्ही इको टुरिझम हे प्रमोशन करता. ती वायल्ड लायफ सेंच्युरी बोंडला हांगासर आसतले, मोल्या आसतले, खोतीगांव आसतले. हे इको टुरिझम डेव्हलप करपा खातीर सरकारात खूप मोठ्या पद्धतीचो प्रयत्न केल्लो आसा. ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज्या वेळार जाता आणि एखाद्याक आमकां कॉम्पेन्सेशन जर दिवपाचें जालें आसत जाल्यार आतां पर्यंत आमी 10 लाख हो रिलीफ म्हणूनय बी लोकां खातीर दिलो वता. बाणावलेच्या मोबार वाठारात रेंव भायर येवपाक जायना हे खातीर लाकडाची वय घातल्या. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण आणि पर्यावरण खात्यान ही वय घातल्या. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान ह्या उपक्रमाची पळोवणी केली. ह्या वेळार थळावो आमदार चर्चिल आलेमांव हाजर आशिल्लो. I can assure you over the next 3-4 years the process जो आज चालू केल्लो आसा आणि ते जर डिस्टर्ब करना जाल्यार 3-4 वर्सांनी हो सँड आमी कुठून जेन्ना येता हांगा थिंगा सँड कुठून रिबिल्ड जातो. सो दिस इज एश्युरन्स टू आज बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जो बोर्ड आसा इज गिविंग फ्री प्लांटेशन ट्रीज टू यू. यू जस्ट हॅव टू फिल अ फॉर्म अँड टेल दिस इज अ ट्री विच आर अवेलेबल. आम्ही तुका घराकडे पावयता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता ती दुसरी गोष्ट, त्याची विभाग करता ती दुसरी गोष्ट. आम्ही बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट जो आसा इफ यू टेल दॅट वी आर इंटरेस्टेड आमचे लिस्ट व्हडले लिस्ट ऑफ प्लांट सॅपलिंग अवेलेबल अँड इफ यू जस्ट टेल अस दॅट दिस फॉर्म यू फिल वी विल सप्लाय इट टू युअर डोरस्टेप. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बायोडायवर्सिटी डज नॉट हॅव लँड ऑफ देअर ओन. इट इज द पीपल ऑफ दिस एरिया who have the land of their own and with your help you can go ahead and do it. Once again I thank everybody here present to show this commitment. This commitment kello asa and I feel you should commit it further by involving the Sal River in Kavarusi Panchayat area where the bunds are broken. As far as the department is there, we are all here. We commit to you that we are supporting you. RDA is always there with us. We will take their support also and we will see the best form plan on restoration of your bunds. In your side, we will help you other way. But you have to take the initiative because you have always taken initiative. तोंडी करून वायट जातले कित्याक वी हॅव प्लॅन आर हिस्टरी. म्हाका तोंड आमचे दोन झाड आसता आशिल्ली.
जाय तिना एनवायरमेंट तयार करता ना तिना एनवायरमेंट करून जाता आज कितले आता सर मुद्द्या प्रमाणे रिवर तें कोण सगळे आखे मान कोण करून फॉल काडे फॉल पळोवपाक कितले पाट काडल्या फॉल म्हणा केस टू केस घेता एनवायरमेंट केस टू केस घेवपाक जाय एनवायरमेंट तर सारकें क्लियर दवरून सगळें क्लियर करपाक जाय तें म्हाका सांगपाना जालें आज आमगेलो कामराज बाब 100% मिनिस्टरा मदें तो चड काम करता हांव तो एक सांगना आज पावर पडलेलो आहा पावर मिनिस्ट्री काम केलां हांव तो मुख्य पावर मिनिस्टरान काम केलें ना आनी व्हडल्या दिसान जे सायक्लोनीक जाल्ले तेन्ना 4 दिसांनी तो तेणें आखे तरी गोंयांत लायफ तरी उब केल्या आनी म्हणून तरी असो जावपाक न्हू कित्याक ताका कॅपेसिटी आहा त्या मुखारांत आनी सगळ्यांक जागे रावपाची ताका कॅपेसिटी आहा तो आहा आमी सांगना आनी आयज तेणें हांव सायन्साक करून प्रेस गेले आयज तेणें आमकां WC तेणें कार्बन आमचें हें आहा सबस्टेशन आहा थिंगा तेणें तुकोळ सावन 33 KV अंडरग्राउंड हें करपाक पास केले आहा 250 crore म्हणजे म्हाका आमचो हे एरिया खाली कमी करून जाय संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान बाणावलेच्यो ओलसाण आशिल्ल्यो सुवात्यो वाटोवपा खातीर वावर करपाचो निश्चय पर्यावरण प्रेमी रॉयला फर्नांडिसान केलो. पळयात ताचें म्हणणें. On the occasion of World Environment Day, I would like to wish everyone that they all get together and protect our environment. The theme for this year is reimagine, regrow and to restore the environment. In a small initiative to restore and to preserve the environment, we in Banauli have started the movement to protect our wetlands. The western bypass, which is set to come through the fields in Banauli, needs to be stopped. We have been demanding for stills through the wetlands. The wetlands are the carbon sinks of this place, and if we are set to destroy them by reclamation, we will only create more carbon, more heat. The World Environment Day is here to encourage each of us to take that step, that one step to protect our future, the future of our generations to come. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान गोंयच्या एकवटान सेंट जोझफ वाझ महाविद्यालय, चिखलीम यूथ फार्मर्स क्लब, गोंयच्या रापणकारांचो एकवट आनी वेळसाव ग्रामपंचायतीच्या सांगातान वेळसाव कासावली दर्यावेळेर झाडां रोयलीं. गोंयान एनवायरमेंट इज अंडर अटॅक, नश्ट जाल्लें आसा. जो ऑथॉरिटीज आसा, जो सरकार आसा, आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां, रानां, दर्या पासून आमचे गेले, आमची म्हादय पासून विकून काडली, सगळें पिड्ड्यार जाल्लें आसा. एंड देर इज अ डिस्टर्बन्स इन द इकॉलॉजी. आमकां खबर आसा सदांच देर हॅज टू बी अ बॅलन्स बिटवीन इकॉलॉजी एंड ह्युमन बिंग्स. दॅट हॅज बीन डिस्टर्ब आनी दॅट वील हॅव फार रिचींग कॉन्सिक्वन्सीस आमच्या भुरग्यांचेर, फुडले पिळगेचेर. युनायटेड नेशनान सारके गोल सेट केल्ले 2000 दॅट बाय 2015 आमी रिव्यू करतले. ते गोल्स सगळे मेळूंक ना, तांणी परते न्यू सेट केले आनी गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल गोल्स टील 2030. आमी पळयलां आमची इंडियेन आनी स्पेशली गोंयान तें चलना. इन द नेम ऑफ द 3 लिनियर प्रोजेक्ट करून इतले नश्ट केले, कितले थाउजंड्स ऑफ झाडां आमची कातरून उडयलीं, आमची शेतां पुरलीं, आमचे सगळे दर्या तांणी आतां बीच लायन सगळे काडून एमपीटीच्या ताब्यान घाला जस्ट फॉर देर ओन प्रॉफीट. बट एट वॉट कॉस्ट? डिस्ट्रक्शन. फाल्यां आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें? Environment Day. Today I appeal our government that there are several destructive projects which have been planned in Goa which will destroy our ecology. Sagarmala project, coastal economic zones which have been planned in Goa, double railway line project, Nanmar project, coal expansion projects, port expansion projects. All such projects are going to destroy hectares of forest in our small state of Goa. We have a World Heritage Site today which has been destroyed because of coal
plains in Goa. So I appeal the Forest and Environment Minister, by putting advertisement on papers is of no use, but we need to do it practically on ground. सैम जर सांबाळटले जाल्यार दर एकल्याचे योगदान महत्वाचे आशिल्ल्याचे भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडेन सांगले. पळयात ताचे म्हणणे. आपण रावता त्या भागा भितर झाड जे आसा एक एकदां एमर्जन्सी कितें जर झाड घरार पडटा आसत म्हणून एक एकदां मारतात, कारण ते हानिकारक जावंक शकता. पूण एक जर झाड कापलें आसत जाल्यार 10 झाडां लावपाक जाय अशा तरेची प्रत्येकान जर ठरयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या ह्या नेचराचो समतोल जो आसा हो सांबाळूंक शकतले आनी बऱ्या तरेची ग्रीनरी आमी मेंटेन जर करपाक शकले जाल्यार बऱ्या तरेचो ऑक्सिजन. आमी पळयलें की ज्या वेळाचेर कोवीड सेकंड वेव आयली आनी देशभरा भितर ज्या तरेन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन, म्हणजे आमी जर पळोवंक जाल्यार हो ऑक्सिजन आमकां केन्ना जर समजा झाडां भरपूर लायलीं आसत, बरो जर क्लीन एनवायरमेंट जर आसलो जाल्यार बऱ्या तरेचो ऑक्सिजन आमकां नॅचरल मेळटा. पूण गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक राऊत आनी वेळसावच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ट्रक धनियांक तशेंच टॅक्सीवाल्यांक टॅक्स माफ करात. सालसेट ट्रक धनी संघटनेन सरकारा कडेन मागला. सालसेट ट्रक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष फ्रँकी गोम्स म्हणटा, टॅक्स फारीक करूनय गाडयो बंद करच्यो पडटात. बँकवाले आनी RTO पिट्टात. निदान कोविडाच्या काळात तरी सूट दियात. ऐकात ताका. लास्ट टायम आमी हाफ टॅक्स भरलेलो, ट्रक कांय चलोंक ना. टॅक्स आतां पोती तें कोल्लें पोती भरपा पडटा. हांव कितें गोवमेंटाक मागता, हें टॅक्स जे पर्यंत आतां फर्स्ट वेव जालो, सेकंड वेव जालो, थर्ड वेव येवपा जालो, टॅक्स कित्याक मग येवपा जाय? टॅक्स माफ करपाचें आनी ट्रकवाल्याक कितें रिलीफ मेळटा मेळटी. मग इतलें मागणें सरकारा कडेन, पूण टॅक्स माफ कर. आतां तुमी ITO लोकां हॅरसमेंट करपा लागले. टॅक्स ना, कोण पासींग ना. आमकां पासिंगा व्हडली गरज ना. पासींग मागीर करून जाता सेगात. पासिंगान कितें व्हडलें अजाप जातलें. टॅक्स माफ करपाचें, पासींग एक ऑरस पावन दिलें प्रॉब्लेम ना पासिंगाचें. सगळे लोकांक त्रास मरे. टॅक्स भरपा लागले, गेले त्या टायमार टॅक्स हाफ टॅक्स भरलो, गाडी बंद उरल्यो. आतां तो टॅक्स घेतलो, पोती गाडी बंद. आतां थर्ड वे काबार जाता, टॅक्स भरया मरे. आमी पयलीं जोड दिलना रे, मायनिंगा टायमार मिनेरान जोडलना रे आमची कुस्तारी. हां, त्या सरकारान तो डेल्ली आमगे पयशे गेले ना, किन सरकार गेले ना पयशे, मोड्याय मरे पयशे आमकां. हांव मागत ना गोवमेंटा कडेन हें टॅक्स तुवें आतां माफ करचें आमकां. ट्रकवाल जावं कोण टॅक्सीवाल जावं कोण जावं हें टॅक्स हे पार्ट घेवप न्ही. टॅक्स माफ जावपा जाय. आनी सेकंड थींग, आतां कोण एक लायसन्स पासून काडटो जाल्यार त्या पुलीस हॅरसमेंट करपा लागले. पुलीस त्या म्हणून एक थोडो रिलीफ दिया लोकां बड्या. टॅक्स जावं कोण इन्शुरन्स जावं लायसन्स जावं ताका रिलीफ दिवचो गव्हर्मेंटान. तसो लोन, आतां लोन पेंडिंग टायमाचेर लोन आतां इंट्रस्ट माफ करपा जाय. तुका बँक कांय सोडना, बँके तुमी गव्हर्मेंटान हें करपा जाय, लेटर धाडपाचें बाबा हें इंट्रस्ट तुमी माफ कराय म्हणून. लोन पयस जाता तुमी घे, पूण तो लोन इल्लो इंट्रस्ट आतां माफ जावपा जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. पर्यावरणा विशीं हालीं तेंपार बरीच जागृताय जावपाक लागल्या. वर्सावळीच्या उपक्रमांक हरमल मांद्रेच्या दोंगुल्लेचेर अंदू 800 झाडां लावन ट्री ऑफ होप ह्या हरमल मांद्रेच्या पंगडान ते सिद्धय केलें. ट्री ऑफ होप हो हरमल मांद्रेचो पंगड फाटलीं 4 वर्सां पर्यावरण सांबाळपी उपक्रम राबयता. अंदू ह्या पंगडान वाठारांत विविध तरांची सुमार 800 झाडां लायलीं. फकत झाडां लावन तांची जबाबदारी सोंपना, तांची देखभालय ते करतात. साईदास नायक आणि रविराज पेडणेकार ते विशीं अदीक म्हायती दिता. पळयात. समविचारी युवक जमोन मांद्र्या हरमलचे तशेंच सरावंडींग आनी कॉलेजचे येवनी बऱ्यापैकी झाडां लावन ती वाडयली आनी आतां परत ह्या वर्सा तसोच बऱ्यापैकी म्हाका दिसता 1000-2000 लावपाचो एक प्रयत्न आसा लावपाचो आनी आयज ती लावप चालू केल्ली आसा. हांव मिडियाच्या माध्यमातून आमचे फ्रेंड सर्कल आसतले हरमलचे, मांद्र्याचे किंवा आजूबाजू सरावंडींग एरियाचे तांकां अपील करता की प्रत्येकान आपलो थोडोसो टायम काडचो आनी ह्या भागान येवचे आनी पर्यावरण रक्षण करचें. एक ना जाल्यार आपल्या घरा आजूबाजूक तरी आपूण 1-2 झाडां लावन हो निसर्ग वाचोवपाचो प्रयत्न आमी. आयज आमी ज्या जाग्यार उबे आसात मांद्रे गांवच्या आनी हरमल गांवच्या सीमेवेलो हो पठार एक दोंगराळ भाग सैमान हैसर भरभरून दिल्लेले आसा.
पूण तेची जतनाय घेवप खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्या निमतान समविचारी असे मित्र आमी एकत्र येयले आनी फाटलीं 5 वर्सां जावन आमी हांयसर झाडां लावपाचो कार्यक्रम चालू जाल्लो आसा आनी फक्त झाडां लावपच न्हू तर ती झाडां वाडोवपाचे सुद्दां आमचे प्रयत्न आसतात आणि तितून आमकां स्वयंसेवक म्हणून आमचे विद्या प्रबोधिनी कॉलेजची विद्यार्थी असतात, गांवांतले युवक असतात, त्या बरोबर आमच्या आजूबाजूच्या परिसरातले कितकेशेच युवक, प्रामुख्यान आमच्या देगेचे हरमल गांव आसा, हरमल गांवांतसून कितकेशे तरुण येतात जे सगळे जाण बरोबर येवन एकत्र येवन काम करतात आणि तेका लागून ह्यो परिसर आतां एका वेगळेच रूप आतां दिसतात ह्या परिसराचे आणि फाटले 5 वर्सां सावनचो आमचो प्रयत्न आसा की फक्त झाडां लावप न्हू तर ती झाडां जगोवप सुद्दां. गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामुलकार. केरळात हजेरी लायल्या उपरांत शेनवारा राती पावस गोंयांत पावता. फाल्यां आयतारा राज्यांत कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो. नेटाचें वारें व्हांवपाक शकता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. मान्सून गोंयासयत कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि तमिळनाडूत दाखल जातलो. During past 24 hours, southwest monsoon advanced further into parts of central Arabian Sea, coastal Karnataka, and it on 5th of June 2021, that is on today, southwest monsoon advanced over to Goa and some parts of Maharashtra. So as on today, the northern limit of monsoon passes through Harnai in Maharashtra, which is slightly northern side of Ratnagiri. Then Solapur, Raichur, that's in Karnataka, Kurnool, Tirupati, Kodallur, and over to Bay of Bengal. So this is the line across which the monsoon has reached. In this map we can see that the green line, monsoon northern limit, is passing through Harnai, Raichur and the locations which were mentioned. So monsoon has advanced over Goa or arrived over Goa on its normal date of 5th June itself in this year 2021, and in coming 24 hours, southwest monsoon is very likely to advance further into more parts of central Arabian Sea, Maharashtra, remaining parts of Karnataka, some parts of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and some parts of northeast Bay of Bengal. So once the southwest monsoon has arrived, the rainfall distribution over Goa is going to continue in the widespread or fairly widespread distributions. Now today widespread distribution of rainfall was reported in the early morning. Now in the coming 24 hours, widespread distribution of rainfall, that means almost 100% of or 75 to 100% of the stations, rainfall reporting stations in Goa are expected to report rainfall in these 24 hours. Then rainfall distribution may slightly reduce after that. On 6th, 7th, 8th and 9th, IMD has forecasted fairly widespread rainfall distribution. That means 50 to 75% of the stations may report rainfall. So after its onset and then after around 48 to 72 hours, rainfall activity is going to slightly reduce before it's again picked up momentum in the next week by around 9th of June. Now on today there are warnings for heavy rainfall. That means rainfall exceeding 6 centimeters in 24 hours is very likely at 1 or 2 places over North and South Goa district on 5th June, and there is along with that probability of isolated thunderstorm activity. Isolated places, 1 or 2 places may experience lightning accompanied with thunder showers, and the same warning continues for tomorrow. There is probability of lightning at isolated places, and in the coming days, like it was mentioned earlier, the rainfall activity may slightly reduce before it is again picked up by around 9th of June. Apart from that, there are warnings for fishermen also. Once this monsoon current is gaining its momentum, there could be strong winds of the speed of 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour along and off Kerala Karnataka coast and Lakshadweep Maldives area. So this area is very close to that means Kerala Karnataka coast is very close to Goa,
So Goa coast also may experience 40 to 50 kilometers per hour wind gusting up to 60 kilometers per hour along and off South Maharashtra Goa coast on today, that's on 5th June. So fishermen are requested not to venture into sea today. The strong winds could be there along and off the coast on 5th June. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना हात धुवन फाटल्यान लागला, ताका पयस दवरप शक्य आसा. घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.